वॉटरमेलन केन्ना हाडलेलें आहे म्हापसा गेल्ली पळय तेन्ना. सो कापोंक नासलें कित्याक शिवून नासलेलो बेश्टें कापून कितें करया म्हटल्यार आयज उपोवया. पयलीं भशेन तांबडे आकाशा बस म्हणा. सो आकाश येयला सो ताका कट करून दिता. आतां पयलीं भशेन वॉटरमेलन तांबडे अशें येयना कोणा खबर. प्लेट. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. टायम जालो एक, आतां ब्लॉग स्टार्ट करता. काल न्ही आमी ब्लॉग करूं ना आनी काल आसलेले शिवरात्री. शिव नासलेलो सो काल आमी टेम्पलां वचून अभिषेक बी कांयच करूंक ना. सो शिव सकाळी बेगिना गेल्लो. तो म्हटलं आसूं म्हटलें दिस टायम घरात देवा पांय पडुया. कितें करतले, तोय कामां बिजी आहा आनी वचूंक जाय म्हटल्यार खबर आहा लागीं कांय ना, पयस आहा मातशें आमकां. तो म्हटलं आसूं म्हटलें दिस टायम म्हणजे काल हांवें कांयशें ब्लॉग करूंकूच ना. ओके, सो आतां व्लॉग करता. सकाळच्या मातशी बिजी एक जाली पळय हांगासरूच. आतां हांव जर पळय येना एक 8 दीस, ती कामांत गेला न्ही. सो ती पाली दुसरें कोण तरी पळय एक 8 दीस. हांवें नाका म्हटलें, तूं यो मागीर तूंच कर, आमी करता एडजस्ट. सो आयज मातशें डीप क्लीन करतालें हांव. सगळे बेडशीट बीन काडले. आतां म्हाका घालूंक जाय. अर्दे कपडे फोल्ड करून दवरला, ताका आतां कपड्यान दवरूंक जाय. आनी इतले कपडे आसा ताका फोल्ड करूंक जाय. सो म्हटलें एक जाली म्हटलें, तो न्हिदलेलो. सो आतां म्हाका उठलो दिसता. शिवचे 7 येयलो. थोडें सामान बी इव्हेंटरी सामान सगळें हाडलां, ताजो जाग्यार दवरता. सो म्हणटा तो आनी आकाश करता. सो वॉटरमेलन कट केला, कट करून दवरला फुडें. आजून दोगां जाण बिजी आहा, आकाश आनी शिव. कितें फ्री जाले की मागीर ते खातले. ओके, अशें गडबड जाता, कामां सपना. ओके, सो चला आतां जेवणाची तयारी म्हणजे आई सिंपल करतलें. कडी करता आई. कडी म्हणजे कशें खबर आहा तें, जशें आमी सोलकडी करता न्ही तशें न्ही ग्रीन चिली कडी करता. तें न्ही खूब बरें लागता आनी क्वीक जाता. केन्ना कितें जेवण बिवण करपाक वाज आनी हें कडी करात आनी कापां फ्राय करतले. तुमी जाल्यार नुस्तें बिस्तें फ्राय केल्यार आनी खूब बरें लागता. सो आयज करता कडी. हें तुमकां हांव शेअर करता, कळ्ळें न्ही. सो सगळें आई रेडी करता. सो आईक म्हटलें पयलीं वॉटरमेलन कट केला, खा म्हटलें. हो बसला हांव खावपाक. खा गे, खाऊन घे मागीर करया सुशेगाद. सो आकाशाक दवरला हांवें हांगा फुडें. हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चॅनल वॉटरमेलन. कितें खाता? वॉटरमेलन. ओके, सो हांव खावंक घेता. मागीर जेवून न्ही जायना म्हणजे सुशेगाद जेवया म्हटलें. सो हांवें रोखडें घातलें कडी करता आनी कापां फ्राय आनी थोडें वॉटरमेलन दवरला. आई बरें ज्यूस कर, ज्यूस खूब बरें जाता. उठलो सो हांगा शूज सामको बिजी आहा, सामान जाग्यार दवरता. ताका मागीर सकाळ सोडलें न्ही सगळें सामान बी हात लायता. सगळें सामान बी हांगा दवरला, सगळें हात लायता बॉक्स बी. सो शिव तें शुशू करता आनी झुलाय हालयता आनी सामान सगळें जाग्यार दवरता. हें पळयात, शिवा पळोवपाचें नाका, आजून न्हीद जावंक ना सारकें. आतां जून मातसो न्हीद. पयलें अशें मातशें न्हीद म्हटल्यार काम आसा पळय, म्हटल्यार मातशें न्हीद अशें जिवा बरी दिसता न्ही. न्हीद नाल्यार कितें कामां आतां. ओके, सो आमी आतां वॉटरमेलन खाता बसून. मागीर तुमकां हांव कडी रेसिपी शेअर करता. खूब बरें लागता, ट्राय करा तुमी. हांवें न्ही खुबदां शेअर केला. आतां इफ तुमी म्हाका म्हटलें न्ही दाखय म्हणून, म्हाका आतां मेळचें ना व्हिडिओ, खंयचे व्हिडिओ हांवें शेअर केले ते. सो म्हटलं आयज करताच न्ही, क्वीक तुमकां रोखडें जाता, क्वीक तुमकां दाखयता हांव. ओके, सो आमी वॉटरमेलन खावंक घेता, मागीर मेळटा तुमकां. चला. आई म्हणटा हांगा कितें जालें खंय, हांगासर म्हाका न्ही अगरबत्ती लागले. पयर पुजा करताले, अगरबत्ती लायले आनी अशें बँड जालें. म्हाका खबरूच ना, अशें बँड जालें ते अगरबत्ती हत गेले. बरें दोळ्यान बी लागूंक ना. कोणाची तुजी? म्हाजी पळय आतां सामकें सणसणटा सारकें. ओके, आनी फुलां आमचे पळयात ते काय बरें दिसता. सो हेका न्ही म्हाका दिसता मदीं न्ही स्प्रे केला, कळटा स्प्रे केला म्हणून, पिंक कलर. खूब बरी दिसता फुलां पळयली की. हें पळयात शेवंती. हें केन्ना हाडलेलें, आजून आसा हें बरें. नेक्स्ट टायम न्ही हांव असलें हाडटलें. हें मातशें एक्सपेन्सीव आसता पण खूब दीस उरता न्ही. आतां म्हयनो जावपा येयला पळय, हें गेलें, हें सुकलें, हें काडटा. सो हें काडपाचें आनी बरीं दिसता पळय फुलां. शेवंती पळय कितलें बरी दिसता. अशी दिसता की नर्सरी वचून आनी झाडां बी हाडूंक दिसता, पण नाका, तें मेनटेन करपाकूच नाका. आतां बरें जायना. तो उठलो इश्वी, ताका झुलान दवरला हांवें. बस म्हटलें. आतां शिव काम करता न्ही, ताका हाडलें सकाळ सोडलें सगळें तें काम करून दिवचना, झुलान आसा न्ही, काडनाका. चला आतां करुया आमी ग्रीन चिलीचे कडी. आनी हें न्ही 1 टायम करपाचें आनी खावपाचें आं. कित्याक जाल्यार तुमी फ्रिजीन दवरून खावं शकता. मातशें गरम म्हणजे गरम करूंक जायना. हें खावच्या पयलीं मातशें भायर काडून दवरात, कळ्ळें. आनी हें न्ही 1 टायम करून खावपाचें, काबार करपाचें, कळ्ळें. सो हांगासर पळयात कढाई घेतला, छोटू कढाई.
सो ग्रीन चिली घालता एक 3-4 न्ही ग्रीन चिली घातला जस्ट थोडेशें ताका तेल लायात आनी मातशें हें भाजून घेवंक जाय आमकां सो हांगासर पळय चिली न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा सो आतां गॅस बंद करता सो आतां एक मिक्सी जारान घालता सोय घालता एक हाफ कपच घेतला की 1 टायम हें करपाक ताका लागून सो आतां ग्रीन चिली घालता भाजलेलें सो आतां हेतून न्ही जस्ट थोडेशें उदक घालता उदक घालून न्ही हें पयलीं आमकां न्ही फायन वांटून घेवंक जाय सो हांगासर पळय अशें आमकां हें वांटून घेवंक जाय सो आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस परत आमकां हें कायल दवरूंक जाय तेल घालता सो थोडेशें आमी घालया आतां सासवां घालता सो सासवांनी हांगा बरी तळतळ्ळी आसा सो आतां घालया आमी लसूण तो लसूण न्ही हांगासर एक 7-8 घेवंक जाय मातशें क्रश करून घेयात आनी लसूण न्ही आमकां आतां मातशें एक ब्रावन जाय सर एका फ्राय करून घेवंक जाय सो हांगा लसूण घातला आनी लसूण न्ही आमकां आतां मातशें लायट ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवंक जाय जाल्लें आसा आतां गॅस बंद करा सो आतां एक आयदनान न्ही ते वाटलेले सोय घालून घेता सो आतां आमकां न्ही उदक घालून जितलें तुमकां पातळ जाय त्या प्रमाणे आमकां उदक घालून घेवंक जाय ह्या पळयात उदक घालून आतां हें पातळ करून घेता पुरो न्ही गे परफेक्ट आहा 1 टायम न्हू तें सो हें सारकें जातलें आमकां आतां घालया आमी तें फोण्ण मारलेलें पळय तें घालता लसूण आनी सासवाचें बरें ताका मिक्स करून घेयात सो आतां घालया आमी सोलां एक 7-8 सोलां घालता आनी मीठ घालता आनी हें सोलां घालून मीठ घालून न्ही सोमतें खावप ना मातशें एक 10-15 घाल मातशें एक 10-15 मिनटां सायडीन दवरूंक जाय कित्याक तें सोलां न्ही बरें आमच्यान भायर सडूंक जाय कळ्ळें सो हें आतां सायडीन दवरता एक 10-15 मिनटां सो हें आमचें चिली कितें चिलीची कडी रेडी तुमी एकदां न्ही तुमी मुद्दम ट्राय करात ओके हेज्या वांगडा भाजी बिजी बरें जायना कापां फ्राय वांगी फ्राय नुस्तें फ्राय बेस्ट जाता ओके सायडीन दवरतलें एक 15 मिनटां तोपर्यंत हांव बटाट एका लायता मसालो लायता आनी फ्राय करता आमी जालें आमचें आयचें जेवण सिंपल फ्रेंड्स आणखी ड्रॉ काढला पण पेंटिंग केला व्हेरी गुड जग नाईस नो एका न्हिदून उठलो की हांगा हाडून बसोंक जाय असो एक 5-10 मिनटां तो हांगा कावळे पळयता मागीर माजरां भोंवता हांगासर माजरां पळयता गाडयो पळयता रे उग्गी रावता हांगा बसल्यार मातसो मागीर घेवन रावता मातशें उठलो तो हाय म्हण ताका ते दात येयला न्ही तो असो परत असो करता ताका तें लागता न्ही चिनू कावळे गेला मरे कावळे कबूतर सगळें मिक्स आसा हांगासर हो पळय बर्ड गेला काय जाता पळय सगळं पळयत तो घराक वच न्ही भायर शू सामको हें जाला टॅन जाला टॅन वतान वतान ताका हें काम आसलें बीच सायड न्ही बीच सायड सगळें खबर आसा तुमकां वतान बरें पार्लरा वचून हें कर न्ही फेशियल कर क्लीन कर ना डिटेन जाला म्हणून म्हणटा तुका हांव पकडा घालना शिव न्ही आमचो काय ऐकना ताका सांगलें आमचें डिटेन जाला न्ही ताका लागून म्हणटा हांव करता राव दही बेसन आनी हळद घालून लायता तुका बरें सांगला वायट तांकां कितें सांगपाचें इस वीक तो पळयता राव मातसो सो जालें कापां फ्राय करता एका म्हटल्यार मातशें जेवन मातसो न्हीद सो आयज सांजचें आमकां वचोंक जाय सावथाक ते मसालो दिवपाक तो मसालो आमचो रेडी जाला न्ही सो आनी 2-3 दिसांनी तुमी वयतली UK सो म्हटल्यार आयज हांव सांजची फ्री आहा न्ही वचून दिवन येता आयज तांकां मसाला सो लेट वयतली सो म्हटल्यार मातसो न्हीद तूं मागीर सुशेगाद उठ अशें ना सो हांव न्ही एका मातशें घेता हांव कापां फ्राय करता कर तूं आतां दोळे तुजे झेमता आनी केन्ना कोटेशन करता खंय केन्ना कोटेशन करता रॉंग करता शिवनाथ कोटेशन आतां आमी झेम ना तुका सारकें पण हय पप्पा न्हीद म्हण सांग पयलीं पळय चला सो आमी न्ही भायर सरला वचपाक आमकां खंय आपयला शिवनाथ तेणे अंकलान धाडला मार्टिन्स कॉर्नर रेस्टॉरंटार थंय मेळटली आमी सो डायरेक्टली आमी थंयच वयता मार्टिन्स कॉर्नर त्या रेस्टॉरंटार फर्स्ट टायम शिवनाथ तूं गेल्लो का शिवनाथ फोगोट तूं गेला का म्हणटा हांव वचूंक ना न्ही विशू गेला खंय हो खंय तूं गेल्लो मार्टिन्स कॉर्नर हो करता इरा हो खंय सो आमकां अंकलान हाडलें 7 o'clock पावूंक जाय म्हणून
6:30 जाले हांगासरच 1 वर लागता न्ही ना. आणि आयज मडगांव कार्निवल. दिस टायम आमी कार्निवला बी वचोकूच ना. परवरी असलेले पणजी पावूंक ना. शिव नासलेलो न्ही तो वचोकूच ना. सो नेक्स्ट इयर तर इशूकाक मातशें कळटलें न्ही ना. आतां काय कळटलें आतां कार्निवल म्हणजे कितें तें. हय ओके. सो भायर सरला डायरेक्ट तुमकां थंयच मेळटा मार्टिन्स कॉर्नर. ओके चला. सो फायनली आईचो मसाला UK पावता. आई पावना पण आईचो मसाला UK पावता न्हू ना. हय पळय एक मिनट फोन येयलो म्हाका. ते पळय ना बेस्ट ना. सो पावली आमी हे पळयात मार्टिन्स कॉर्नर. तुमी पावली पावता खंय टेबल बुक 7:30 अंकलान पयली टेबल बी सगळें बूक करून दवरला. सो फायनली पावली आमी मार्टिन्स कॉर्नर. हे पळयात अशें आसा मार्टिन कॉर्नर. पण सायडींनी सगळं बरें आहा. बरें व्हडलें बंगलो. म्हाका हें न्ही बंगलो न्ही खूब लायक जालें हां. शिव म्हणटा असलो बंगलो बांदता खंय. शिवनाथ शिव जावलो मार्टिन्स कम्फर्ट. म्हाका असं हें तें विला कितें आसता रावपाक. मार्टिन्स कम्फर्ट. शिव एक बरो बंगलो बांदता खंय. जाल्या पण आमच्या नशिबान न्हू शिवनाथ. हय. सो हे रेस्टॉरंट सगळें हांव म्हणजे युट्यूबार पळयतालें. रेस्टॉरंट बद्दल खूब आयकलां हांवें. सामकी फेमस आहे मार्टिन्स कॉर्नर. सो ना आतां हितून घाल स्टॉलान घाल. तो मसालो आई थोडे पिकलू हाडला तांकां व्हरपाक. तेच थोडेशेच पिकल नाका म्हणटाली आंटी. म्हणटा आंटी थोडेशे व्हर म्हटलें पिकल. हितून घाल ताका घाल ना. ओके हां ओके चला आतां आमी वयता भितर. ए येयलो केली. सो वयता आमी भितर. अंकलान बूक केला खंय टेबल. चला सो वयता आमी भितर कित्याक बूक केला न्ही ताका लागून. आवयस रिती हांव पळय ऋत्वीक ऋत्वीक बरें न्ही गे नुस्तें. हय फ्रेश आसा सारकें पळयात. आमचे आयिल्ले आसा. आंटी पयली आंटी येवंक ना दिसता अजून. अंकल एकलो येयलो. हांव समजलें तूं येवंक ना म्हणून. सो हांगासर घेतला आमी स्क्विड्स बटर फ्राय. मागीर स्क्विड्स बटर गार्लीक आनी घेतला हांगासर हें मसल्स फ्राय म्हणजे शिनानो रवा फ्राय. आनी तेंच्यांनी क्वॉन्टिटी न्ही खूब बरें आसलेले. तुमी स्क्विड्स बटर गार्लीक पळोवंक शकता क्वॉन्टिटी खूब आसलेले. आनी मसल्स फ्राय जे शिनाण्यो आसलेले पळय सायजीन न्ही खूब मोठे आसलेले. आनी रवा बी ताका न्ही चड अशें थीक कोट करुना. पातळ कोट केलेले आनी सामके फ्रेश आसलेले. फीश सी फूड न्ही अशें बरें फ्रेश आसलेले. सो ओवरऑल न्ही आमी एन्जॉय केले खूब. सो मेन कोर्स तुमकां सांगता कितें घेतलें तें. सो हांव घेतला सुके सुंगटाची किशमूर आनी चणाक करी घेतला. आनी हांगासर घेतला चणाक फ्राय. हे बेश्टे सिंपल फ्राय कळ्ळें न्ही. आनी हांगा मोडसो
मसाला फ्राय घेतला आणि हांगा पारो घेतला. हे तुमकां सांगता कशें आसलें तें खावन तुमकां. सो ओवरऑल आमी हे सगळे मेन कोर्स ऑर्डर केलेले आणि पारो जे की म्हणजे सुके बांगड्याचे ते पारो आसता ते खूब आयकलां हांवें पयलें एक कशें करप न्ही खबर आसा पण केन्ना हांवें न्ही खावंक नासलेलें. सो एक्चुली आंटीन तें ऑर्डर केल्लें आनी आयज म्हाका ट्राय करूंक मेवलें. एकदम बरें आसलें, खूब लायक जालें. अशें आंबट आसता कितें व्हिनेगरान ते घालून करता न्ही. सो आनी बाकीचे जे आमी कितें घेतले पळय सगळे आयटम बरे आसलेले आनी फीश न्ही हेंचे सारके फ्रेश कळ्ळें तुमकां न्ही आनी टेस्टी सारकें जेवण. टेंडर कोकोनट सॉफ्टी फर्स्ट टाइम खाता हूँ. झाले आमचे आता भायर सरता. ते बरें केला न्ही काल वॅलेंटायन डे स्पेशल. अंकल थँक्यू बरे जाऊ बरे ना बरे ठीक ओके. सो तिमी गेली आमी हांगा भायर सरला आणि जेवण शिवणां बरें आसलें न्ही. जेवण हांवें फर्स्ट टायम इतले व्हडले शिणाणे खाला. अशें बाकी इतलो मोठो शिणाणे अशें जितल्या रेस्टॉरंटाक खाला न्ही शिणाणे मातशे बारीक बारीक आसता पळय हेंचे न्ही इतले मोठे आनी अशें ना की ताका रवा चड कोट केला ना. शिणाणेच ते मोठे आसलेले आनी बरें आसलें जेवण. आनी स्टार्टींग आमी गेले तेन्ना पावले तेन्ना लोक कोण नासले. आतां सामके रश सामके इतले लोक येता. सो केन्नाच पावूंक नासलें हांव मार्टिन्स कॉर्नर. आयज फर्स्ट टायम पावलें अशें ना. बरें आहा लायक जालें जेवण सामकें बेस्ट आहा. ओके. सो इश्वी न्हिदर उठलो गबड्यात आतां कॅ कां कोको करता पळयता. ओके. तो चला कितें 10 जालें दिसता न्ही. हय जालें. ओके चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. हा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. आईचे मसाला लंडन पावले. चल शिवा बाय म्हण. बाय ऋत्विक बाय म्हण. बाय. आय लव्ह यू फ्रेंड्स म्हटलं रे. Bye. I love you, friends. Please comment, subscribe to my channel. Go, Bessel. चला बाय.